आज जो आम्ही प्लॅन रेडी केला आणि हो लोकांमध्ये आम्ही दवरला आणि लोकांक तो प्लॅन मान्य झालो. सो अजून देखून आम्ही एक थोडे दीस दिले कोणाले अजून देखून कितें सजेशन ऑब्जेक्शन आहा ते आम्ही तुम्ही आमचे कडेन दवरय सारको प्लॅन करून आम्ही गव्हर्मेंटाक तो फॉर्वर्ड करतले. हो प्लॅन सगळ्या गांवांनी आसपाक जाय. कित्याक आतां तुमी पळयलां आसतलें बुट्टी येता, 4 दीस पावस पडल्यार गांव बुडटा. बिचोले कितें जालां तें पळयलां तुमी, वांडपय कितें जालां, आडवालपाल 2009 काणकोण बुट्टी आयिल्ली. सो आमचे कडेन प्लॅन नाशिल्ले लोकांक कशें सेव करपाचें. असली तर बुट्टी आयली. ह्या प्लॅनार आमकां एक आयडिया आसता की बाबा रातची बुट्टी जाली, लोकांक खंय वचपाचें, खंय शिफ्ट करपाचें, हायर ऑल्टिट्यूड सम शेल्टर होम जाय. प्लस आयज जी आमी मिटींग घेतल्या आमच्या गांवच्या पासून, चिखलेच्या गांवच्या पासून, की हांगा चिखले फामाद आख्ख्या गोंयांत की तिसरो मेळटा म्हूण. आयज तो तिसरो काबार जाता. कित्याक शीप रिपेर यार्ड आसा, इंडस्ट्रीज येता, एक्सप्लॉयटेशन करता, आमचे जे नॅचरल हॅबिटेट आसा ते सगळें डिस्ट्रॉय जाता. सो आयज आमचो लोक सगळो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल ग्राम सभा घेवन रिजॉल्व केला एक बरो प्लॅन करपाक. तो आमी एक प्लॅन केला आनी कितें लोकांचें सजेशन आहा तें इनकॉर्पोरेट केला. आयज चिखलेन इतिहास घडोवन हाडला चिखलेकारांनी. आयज चिखलेकारांनी हे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभेक असले एक रेजोल्युशन मांडलें की आमी सरकाराचो पळय CZMP प्लॅन घडोवन हाडलेलो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट निलेश काब्रालाच्या अंडर तो रिजेक्ट करून आमी आयज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्युशन मांडून पास केलें की चिखलेकार आमचो ओन प्रोपोज CZMP प्लॅन करतले. हो आमी ऑलरेडी केलेलो आहा आनी आयज पासूय बी करून घेतला. आनी आमकां हें करचें पडलें कित्याक गोंयच्या ज्या CZMP प्लॅन पळय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटान पळय जो केल्लो तेतून आमचे गांवचे कांयच दाखोवंक ना.